आयचो विधानसभेचो 6वो दीस आनी आयज जे प्रश्न आयले ते तुमकां पयलीं सांगता. सो प्रश्न येवच्या पयलीं लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमांव जेन्ना क्वेश्चन आवर स्टार्ट जालो तेन्ना म्हटलें की तेणें एक कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन म्हणटा तें मूव केलेलें आसा कोणाक तर जे क्लॉड आल्वारीस आसा पेटिशनर आनी काल जे हायकोर्टान जी ऑर्डर दिल्या टायगर रिजर्व जावचो म्हणून त्या पेटिशनाचें कॉन्वर्सेशन करपाचें म्हणून तेन्ना सीएमान ताका सांगलें की ती आमी मागीर घेवया म्हणून. आनी मागीर एल्टन डिकॉस्टा हाणें क्वेश्चन रेज केलो. ताणें म्हटलें की केपें कॉन्स्टिट्युएन्सीन फाटल्या 2 वर्सान 322 टायम म्हणटा ती तेंची जी इलेक्ट्रिसिटी आसा ती फेल जालेली आसा. सो ताणें म्हटलें हाच्या खातीर कितें मेजर्स घेवंक शकता डिपार्टमेंट हो ताणें क्वेश्चन डायरेक्ट सुदीन ढवळीकर पावर मिनिस्टराक विचारलो. सो पावर मिनिस्टरान म्हटलें ताका की आनीक तेणें क्वेश्चन केलो की तांचो एरिया जो आसा अंडरग्रावंड केबलींग केन्ना जातलें. सो पावर मिनिस्टरान ताका सांगलें की 1965च्यान जे कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर आहा ते अजून मेरेन चेंज करूंक ना. पूण निलेश काब्राल जेन्ना पावर मिनिस्टर आसले थोडे तांणी चेंज केले पूण ते 1965चे आहात म्हणून पावर फेल्युअर जाता. सेकंड थिंग ताणें म्हटलें की आमी ऑलमोस्ट ऑल कॉन्स्टिट्युएन्सीनी तेंच्यांनी 40 crores साची ST लायन जी आहा ती अंडरग्रावंड केबलींग काम सुरू केल्लेलें आसा. आनी ताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ऑलमोस्ट 69 crore मोडून कामाचें टेंडर ऑलरेडी इश्यू केल्लेलें आहा. 15 सप्टेंबरा उपरांत थंय कामाक सुरवात जातली कित्याक आतां पावस बीन सुरू आसा त्या खातीर. मागीर बंच केबल म्हणून जो इश्यू आयलो आमी जाणा की एक बंच केबल जे 145 crores मोडून एक सरकारान घालिल्ले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान ते बंच केबल म्हणटात ते एक व्हडलें फेल्युअर अशें ताणें सुदीन ढवळीकर हावजा भितर एग्री जाले. मागीर संकल्प आमोणकर आशिल्लो ताणें क्वेश्चन केला एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक की तांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन फकत 2 हायर सेकंडरी आसा आनी ताचो इशू अशें जाता की जे भुरग्यांचे एडमिशन्स आसा तांकां भुरग्यांक एडमिशन्स मेळना जाल्यार तांकां दुसऱ्या हायर सेकंडरीन वचचें पडटा जेणे करून तांकां ते पयस पडटा. सो मागीर सीएमान ताका रिप्लाय केलो एज अ एज्युकेशन मिनिस्टर की तांच्या मुर्मुगांव म्हणजे तालुकान म्हणून पळोवंक वचत जाल्यार 9 हायर सेकंडरी आसा. थोडे एडेड आसा थोडे गव्हर्मेंट आसा आनी थोडे 2-3 हायर सेकंडरी भुरगीं खूब आसा आनी बाकीचे जे हायर सेकंडरी आसा तातूंत भुरगीं कमी आसात. जर खंयच्या भुरग्याक एडमिशन मेळूना जाल्यार ते एडजस्ट करपाक रेडी आसात. पूण सीएमान तेन्नाच तांकां सांगलें की आमी सदांच फिजिबिलिटी रिपोर्ट पळयता खंयच्या हायर सेकंडरीक जेन्ना परमिशन दिता न्यू हायर सेकंडरी ना जाल्यार खंयच्या हायर सेकंडरी सपोज आनी एक डिविजन जाय आसता तेन्ना तांकां परमिशन दिवच्या पयलीं तांकां फिजिबिलिटी रिपोर्ट घेवचो पडटा आनी एज पर दॅट फिजिबिलिटी रिपोर्ट ते परमिशन दिता. पूण 5 किलोमिटराच्या भितर जर खंयची हायर सेकंडरी दुसरी आसत आनी ते जर डिविजन थंय आसत जर त्या भुरग्याक त्या हायर सेकंडरीन वचूं येता. पूण मागीर तांच्यांनी सांगलें की थोड्या हायर सेकंडरी इन्फ्रास्ट्रक्चर सारको ना. सो सीएमान मागीर सांगलें सपोज गव्हर्मेंटाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर सारको ना जाल्यार गव्हर्मेंट रेडी आसा करपाक आनी सपोज जर एडेड स्कूल जर खंयची आसा एडेड हायर सेकंडरी तांचो इन्फ्रास्ट्रक्चर सारको ना जाल्यार तांच्यांनी तो करप आनी मागीर गव्हर्मेंट तांकां हेल्प करतलो. मागीर इशू जो आयलो तो भुरग्यांची स्कील कशी डेवलप करप ताचेर आयलो. सो आनी तो इशू रेज केलो MLA कार्लोसान आनी तांच्यांनी म्हटलें की तुमचे कडेन अशे खंयचे प्रोग्राम आसात आनी खंयची सिस्टम आसा जेणे करून भुरगो शिकलो नाजाल्यार ताका तेजी स्कील डेवलप जावंक शकता ताका जॉब मेळूंक शकता तुमचे कडेन कितें डेटा आसा. मागीर सीएमान तांकां सांगलें की आमी हालींच एक एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम घेतला तातूंत तांच्यांनी जवळ 10,000 भुरग्यांक म्हणटात ते एका वर्सा एप्रेंटिसशीप सर्टिफिकेट दिल्लें आसा जेणे करून भुरग्याचो एक वर्क कल्चर डेवलप जातलो आनी तो मागीर भुरगो खंयच्या इंडस्ट्रीज फॅक्टरीजान कामाक लागूंक शकता नाजाल्यार गव्हर्मेंट इवन डिपार्टमेंटाक. पूण मागीर हाणें म्हटलें कालोसान विचारलें कितें कंडिशन आसतलें सपोज आतां फाटीं फुडें भुरगो ह्या प्रोग्रामाक जॉयन जावंक जाय म्हणून. सो सीएमान अशें म्हटलें जे C कॅटेगरीचे जॉब आसा त्या C कॅटेगरी जॉबां खातीर गव्हर्मेंट पोस्टां खातीर हो जो एक्सपिरियन्स आसा एका वर्साचो तो एक वेळ कन्सिडर करपाक येतलो. कंपल्सरी असो न्हू पूण तो कन्सिडर करपाक येतलो. सो सपोज जर कोणा कडेन सर्टिफिकेट आसा ताका पयलो प्रिफरन्स दिवंक शकता अशें गव्हर्मेंटाचे फाटीं फुडें विचार आसा. मागीर विजय सदस्यान क्वेश्चन केलो की तुमचे कडेन स्कील गॅप एनालिसीस स्टडी बीन तुमी केला का म्हणून. सो मागीर सीएमान सांगलें ऑलरेडी एजन्सी अपॉयंट केल्या आनी ती स्टडी सद्या चालू आसा म्हणून. मागीर आनी एक विचारलें की लेबर वेलफेअर फंडांतल्यान सीएमान सांगलें की तेंचे शॉर्ट टर्म कोर्सीस कोणूय हांगा स्टार्ट करतात थंय इन्स्टिट्यूशन आशिल्लें ते फाटले 20 वर्सां जाले बंद आसा. सो थंय तेंच्यांनी आतां एक इन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करतात ते आनी जे वेरियस कोर्सीस आहा ते थंय दिवपाक येतले म्हणजे थोडे एका विकाचे आसतले थोडे 15 दिसाचे आसतले थोडे 6 म्हयन्याचे आसतले अशे जे शॉर्ट टर्म कोर्सीस ते स्कील डेवलप करपा खातीर सुरवात करता म्हणून. तशें सीएमान आनी एक गजाल सांगली ती की श्री रविशंकर हांचे जे इन्स्टिट्यूट आहा हो तो रिप्लाय करतना दिगंबर कामचे क्वेश्चन रिप्लाय करताले की श्री रविशंकर हांचे एक इन्स्टिट्यूट आसा ते इन्स्टिट्यूट वेर्णा हांगा सुरू आसा आनी तातूंत भुरग्यांक ट्रेनींग दिता आनी रोखडें तांकां जॉबूय मेळटा. तशेंच एक कंपनी आसा जी फॉरेन कंट्रीजाक व्हरता भुरग्यांक. थोडे भुरगे हांगा ट्रेनींग घेतात आनी मागीर ती कंपनी तांकां फॉरेन कंट्रीजाक व्हरता. अशें तेंच्यांनी कितल्याशाच प्रायवेट कंपनीन टाय अप केल्लेले आसा गव्हर्मेंटान जेणे करून ते भुरग्यांक ट्रेनींग दितले आनी तेच जॉब दितले म्हणून.
पूण सीएमान आनी एक वॉर्निंग दिल्या की थोडे एजंट जेन्ना वेन्झीन एक क्वेश्चन केलो की अशे कितलेशेच कंपनीज आसता जे भुरग्यांक भायर बोटीर व्हरपाक सोदता बी आनी गोंयचे चडशे भुरगे बोटीन वचपाक सोदता म्हणून तो एक कल्चर आसा म्हणून. सो सीएमान सांगलें आपणाक कांय हरकत ना तेंच्या टायअप करपाक, पूण एकूच भंय आसा की थोडे एजंट आसता जे भुरग्यांक फटयतात की आमी तुमकां भायर व्हरता आनी पयशे घेतात. सो अशे जर एजंट प्रायवेट एजंट कोण आहा तांचे कडेन तुमी वचो नाका म्हणून सीएमान पयलींच एक वॉर्निंग दिल्ली आसा. मागीर आनी एक सीएमान सांगलें की जे ITI तेंच्यांनी कालूय इवन क्लियर केल्लें की ITI तेंच्यांनी अपग्रेडेशनाक ऑलरेडी घेतिल्लें आसा आनी ह्या वर्साच्यान हॉस्पिटॅलिटी कोर्स म्हणटा तो सगळ्या ITIनी सुरू करतले ते. प्लस जे कोण 11 आफ्टर 10 ITI करता 11, 12 आनी तांकां मागीर डिप्लोमा कोर्साकूय एडमिशन मेळूंक शकता. म्हणजे 11, 12 इज इक्वल टू म्हणटात तशें 12 पास जाता तशें आसा ते. आनी तशेंच आतां NEP जेन्ना सुरू सेंट्रल गव्हर्मेंटान जेन्ना NEP 2020 सुरू केली तातूंत हे स्कील जे ट्रेनींग आहा तांकां मेन प्रायोरिटी दिलेली आसा. मागीर मायकल लोबन एक क्वेश्चन केलो तो म्हणजे NEP 2020चेर. सो सरकाराची कितली तयारी आसा, सरकारान कितल्या टिचरांक ट्रेनींग दिलें, फावंडेशन कोर्सा खातीर कितले प्री प्रायमरी म्हणजे फावंडेशन कोर्स मीन्स प्री प्रायमरी कोर्सा खातीर कितले टिचर्स रेडी आसा, कितलो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा. जर खरेंच सरकार PTAक मेळ्ळें, मॅनेजमेंटाक मेळ्ळें, जे डिस्कशन जालें कसो तो इम्प्लिमेंट करप हाचेर कितें सरकाराची तयारी आसली काय डायरेक्ट गव्हर्मेंट इम्प्लिमेंट करता. सो सीएमान सांगलें की गोवान ऑलरेडी म्हणटा तशें NEP 2020 इम्प्लिमेंट स्टार्ट जाल्लेलें आसा. टिचरांचे प्री प्रायमरी टिचरांचें ट्रेनींग तांच्यांनी पयलीं केलें. तातूंत 135 टिचर्सांक तांणी पयलीं ट्रेनींग दिलें. मागीर त्या टिचरांनी सगळे अंगणवाडी जे आशिल्ले तांकां ट्रेनींग दिलें आनी मागीर आतां तेंच्यांनी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट केलां एज्युकेशन डिपार्टमेंटान. 240 इन्स्टिट्यूशन्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड जाल्या. मागीर तेंचें इन्स्पेक्शन जातलें आनी मागीर तांकां परमिशन दिवपाक येतली. आनी प्री प्रायमरी खातीर गव्हर्मेंटाची म्हणटात तशी 130 स्कुलांनी ऑलरेडी रजिस्टर केलेलें आसा आनी प्री प्रायमरी ऑलरेडी 130 स्कुलांनी स्टार्ट जाल्लें आसा. आनी 130 स्कुलां खातीर येता त्या दिसांनी विथीन 10 days म्हणटात तशें टिचर्स दिवपाक येतले अशें सीएमान क्लियर केलेलें. म्हणजे फावंडेशन कोर्सा खातीर 130 टिचर्स आतां 10 दिसान जातले. मागीर सीएमान इवन कॉलेजीचें सांगलें की तेंच्यांनी ऑलरेडी कशें क्लस्टर केल्या, कशें टिचर ह्या कॉलेजीलो टिचर कित्याक सगळे एडेड जे कॉलेजी आहात आनी इवन जे गव्हर्मेंट कॉलेजीस आहात तांकां गव्हर्मेंट फंड करता. सपोज एका भुरग्यान जर सपोज ह्या कॉलेजीन आज पेडण्या कॉलेजीन सपोज जर ताणें एक सब्जेक्ट चूज केला आनी ताका जर दिसलें एक सब्जेक्ट जर ताका आवडटा तो जर त्या एरिये भितर क्लस्टर तेंच्यांनी जे करतात ते म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बार्देजान आहा सपोज प्रायवेट कॉलेजीन आहा सपोज DMC नाल्यार आनी खंयच्या जाल्यार त्या कॉलेजीन ताका वचून तो घेवं शकता तो सब्जेक्ट नाल्यार तो टिचर तरी एटलिस्ट त्या पेडण्या कॉलेजीन येवन त्या भुरग्याक शिकोवंक शकता. हाचेर आज NEPचेर डिस्कशन जालें. स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश खडे आनी स्वप्नील तारी. Media channel and press bell icon for latest notifications.